Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. एलिमा थावन भायर सोरून इस्रायलाच्या पुता धुवांची सगळी उरपोंज इजिप्तांतली भायर सोरतोच दुसऱ्या म्हयन्याचे 15वे तारखेर एलीम आनी सिनाय मदें आसलेल्या सिनाच्या ओरोण्यांत पावली आनी इस्रायलाच्या पुता धुवांची सगळी उरपोंज मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणूंक लागली. तांणी म्हळें, इजिप्ताच्या देसांत सर्वेस्पराच्या हातान कित्याक तुमी आमकां मोरूंक दिवंक नात? थंय मासान भरलोल्या आयदनाशी बसून आमी पोटभर उंडे खाताल्यो. हे सगळे उरपोंजीक बुकेन मारूंक तुमी आमकां ह्या ओरोण्यांत हाडल्यांत. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, हांव तुमकां स्वर्गार थावन पावसा भाशेन उंडे धाडटलो. दर दिसा आपणाचो दिसपट्टो गिरास एकठांय करूंक लोक भायर सरतलो. तुमी म्हजो कायदो सांबाळतात वो ना तें पळोवंक हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करूंक सोदतां. 6व्या दिसा पुंजायला तें तयार करतोच दिसपट्टी एकठांय करतात ताचे परस तें दुपेट जातोलें. आनी मोइजेसान आरोनाक म्हळें, इस्रायलाच्या पुता धुवांचे आख्खे उरपोंजीक अशें सांग, तुमी सर्वेस्परा मुखार येयात, कित्याक ताणें तुमचे शीण आयकल्यात. आरोन इस्रायलाच्या पुता धुवांकडेन उलयतना ताणें ओरोण्याचे वाटेन नदर मारली आनी तांकां कुपाच्या रुपान सर्वेस्पराचें वैभव दिश्टी पडलें. तेन्ना मोइजेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हळें, इस्रायलाच्या पुता धुवांचें शीण हांवें आयकल्यात. तांकां अशें सांग, 2 सांजेच्या वेळा मदें तुमी मांस खातोल्यात आनी सकाळीं तुमकां पोटभर उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पर देव म्हूण तुमकां कळोवन येतोलें. आनी अशें घडलें. सांजे लोवे उडोवन आयले आनी सगळें मैदान भरलें. सकाळीं सगळ्या मैदाना भोंवती दोव पडलो. दोव वेतोच ओरोण्याचे सगळे जमनीर खोळां भाशेन कितें बारीकशें दिश्टी पडलें. तें पातळ आनी बर्फा भाशेन आठवलोलें. तें पळोवन इस्रायलाच्या पुता धुवांनी म्हळें, मान्ना म्हणजे हें कितें? तें कितें तें तांकां खबर नासली. मोइजेसान म्हळें, तें तुमकां सर्वेस्पर खावंक दिता तो उंडो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब देवान तांकां सर्गींचो उंडो दिलो. आपणाक रुचता तें जेवण मागून आपल्या काळजांत देवाची परिक्षा केली. देवाचेर आड तीं उलोवंक पावलीं. ओरोण्यांत पंक्ती घालून जेवण वाडूंक देवाक कशें तांगतलें अशें तीं म्हणटालीं. जबाब देवान तांकां सर्गींचो उंडो दिलो. तोरी आसतना मळबाच्या कुपांक ताणें हुकूम घालो. सर्गींची दारां ताणें उगडलीं. तांच्या जेवणाक पावसावरी ताणें मान्ना धाडलो. सर्गींचो उंडो ताणें तांकां दिलो. जबाब देवान तांकां सर्गींचो उंडो दिलो. मनशांनी केलो बळिश्टांचो उंडो. दादोशी जायसर ताणें तांकां जेवण दिलें. मळबा थावन उदेंतीचो वारो ताणें सोडलो. आपले पोदवेन दखिणीचो वारो सुटयलो. जबाब
देवान तांकां सोर्गींचो उंडो दिलो. धुळी भाशेन मासाचो पावस तांचेर धाडलो. दर्या देगेवेले रेवे इतली पाखांची सुकणीं तांच्या पेण्या मोदें तांच्या तोंबू भोंवती तीं देंवून पडलीं. जबाब देवान तांकां सोर्गींचो उंडो दिलो. उद्गार. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो ओंपी. जाका तो मेळटा तो सासणाक तोखता. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्याच दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दर्याचे दोडेर वचून बसलो. पूण लोकांचे इतले व्हड जमे ताचे सोरशें आयले की तो होड्यार चडून बसलो. सगळो लोक दोडेर रावलो आनी ताणें तांकां वापारिनी सोबार वस्तू सांगल्यो. ताणें म्हळें, पळयात, कोण एकलो ओंपी ओंपूंक गेलो. ओंपतना थोडे बी वाटेर पडले आनी सुकणीं आयलीं आनी तांणी तें खेलें. आनी दुसरें खोडपी जमनीर पडलें. थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून तें रोखडेंच किरलोलें. पूण वत येतोच करपवलें आनी पाळानांत म्हणटोच सुकलें. हेर बी कांट्या मोदें पडलें आनी कांटे वाडले आनी कांट्यांनी ताका चेपून धरलें. हेर बरें जमनीर पडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. कान आसलोल्यान आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. हेर बरें जमनीर पडलें आनी पीक जालें. माथ्येव 13:8. नियाळाक आदार. एक दीस एक भुरगें एका वाजांत बरी माती आनी सारें घालून बी रोवपाची तयारी करता. तातूंत बी घालतकूच त्या बियांक कोंब फुट्टा काय म्हूण पळयोवन चुकय नासतना उदक घालता. तें हें काम आपल्या आवयच्या सांगण्या प्रमाणें करता. आनी खऱ्यांनीच एक बरें झाड त्या बियांतल्यान वाडोवन जाता. देव सदांच बी घालता, जावं आपल्या उतरांतल्यान वो कुरपेच्या गोड्यांनी. इस्रायल प्रजा मान्ना देवान दिलोलो उंडो म्हूण वळखूंक विसरली. कायद्याक लागून मिसाच्या बलिदानांत आयज लोक वांटो घेतात. मिसा भेटेंत जेजूचें खरें मांस आनी रगत आमचें बळ जाता म्हूण विसरतात. इस्रायल प्रजेक गुलामपणांतली सुटका मेळ्ळी. वापारेंत मनशांच्या काळजाची धारोणाय दाखयल्या तीच इस्रायल प्रजे मदें दिसताली. इस्रायलच्या लोकांक फावो आनी दिसाक जाय तितलोच मान्ना एकठांय कर म्हूण सांगलोलें, पूण ती ओदीकूच एकठांय करपाच्या हुस्क्यान आसली. आयज काल क्रिस्तांव लोक भावार्थाची खोलाय नासलोलो, संवसाराची गिरेस्तकाय एकठांय करपाच्या हुस्क्यान जियेतात. स्विडेनाचे भाग्यवंत ब्रिजिट एक काळजीदार ओस्तोरी आपल्या काळजांत जेजूचो जिवो मोग
अनुभवलो, कारण तिणें जेजूक आपल्या दिसण्यांत खुर्सार पळयलो आनी ताचे मिसांव शार्ती पावोवंक तिचो हेतू जालो. दिसपोटी देवाचें उतर मोगाचें बीं जावन आमच्या काळजांत वाडत वचूंक मागुया. मोगळा बापा, दर दिसाक पवित्र पुस्तकांतलें एक तरी दैवीक उतर आमी शिकूंक आनी तें जिवितांत जियोंक वावरूंक आमकां शिकय. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.